येणार रे तेवढे म्हाका डिस्टर्ब करता रे ए फाटी रे अशी बॅग काढ यो मत फाटी अशी बॅग घे काढ मरे फाटी आज दोपर फाटी कडी फाटी म्हाका फाटसून पळय म्हाजेर कोण कोण रावले ते कोण येतो माझी फाटी रे माझी फाटी अरे हांव कसो येऊ शकना तुम्ही फुडें गेल्या पयनी ताका विचारा हय अरे युरिन फुड्या पयले ओगी राव रे माईक हाडटा असं मरस काय बोलायला गे मुंबई ओपन कर रे बंद कर हो आता अरे झुकू नका रे बरोबर थंय माईक म्हाजेर पळय बसले ते माझे उभं रावलं आवाज बाप ए राव रे मोदी आता उदय सांगलेलं मायक अरेंज करून मारे सोडा लॅपटॉप कोरिया करता ब्रीफ करता हय रे केले रे चल स्टार्ट कर गिरीश सगळ्या प्रेस भाव युवकार आमचे सगळे काँग्रेसचे लिडर आमदार पार्टी प्रेसिडेंट सगळे गोंयकारांक युवकार आयज आमचो 5वो दीस प्रोटेस्टाचो आनी हंगर स्ट्रायकाचो 4थो दीस काल तुम्ही पळयला आसतलें गोंयभरांतल्यान गोंयकार गोंयचो मोग घेवन भायर सरले आनी गोंयचो मोग इतलो आसलो की प्रचंड प्रमाणात तेंच्यांनी आपलो जो रायट आसा जो फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा ही दिसून येयली आनी त्या इतले दीस आमी आवाज करताले गांवचे पांयांचे लोक जावं सानंद्री मतदारसंघाचे लोक जे आवाज करताले टिस्पी डिपार्टमेंटान आमकां काडून हाडले पण काल आनी पयर जो प्रचंड प्रमाणात गोंयकार आमकां दिसले ह्या आझाद मैदानाचेर तितून तुम्ही पळयलां आसतलें आयज आमकां मुखेलमंत्री हांगा येवन मेळोन गेलो जे आमी आमचे डिमांड्स घातलेले ते आमी सुरवाती पासून एकूच सांगताले की 39A अमेंडमेंट जे आसा ते भायर मारपाक जाय आनी आयज जशें आमी डिस्कशन केलें मुखेलमंत्र्या कडेन खुबशे पॉयंट आमी एकामेकां डिस्कस केले आनी तितून पयलो जो मुद्दो मांडलो तो म्हणजे त्या दिसा जशें टिस्पी डिपार्टमेंटाच्यान जे पुलीस ऑफिसरांनी आमकां ड्रॅग करून गांवच्या लोकांक तसोच म्हाका ड्रॅग करून भायर काडलो आनी सकयल उडयले हे कोण आसा कितें आसा तेंचेर एक्शन जावची म्हणून दुसरो मुद्दो आमी मांडलो तो म्हटल्यार आमच्या सानंद्री मतदारसंघात जितले लँड यूज चेंज
दिल्ले आसा हे भायर मारचे, जितून 9 प्रपोजल्स आमकां दिसून येयले, 4 अप्रुवल ऑलरेडी जाले. तितून आमी तांकां सांगलें की प्रोविजनल जे आसा आनी अप्रुवल्स जे आसा ते दोन्ही भायर पडपाक जाय. बट मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आपणाक पळोवचें पडटलें म्हणून हें कितें आसा तें, कित्याक प्रोविजनलाचे तो आपूण एश्युरन्स दिवंक शकता म्हणटा, पण फूल जे अप्रूव्ड आसा तेजे आपूण एश्युरन्स दिवपाक शकना म्हणटा. आपणाक तें पळोवचें पडटलें. आमी ताका सांगलें की ऑलरेडी तेजी फायल मूव जाल्ली, पण ती फायल मूव जावन मिनिस्टरा कडेन पावोन ती मागीर सायन मारूंक ना. सो एक तर तुवें एश्युरन्स दिवपाक जाय की ही आपूण क्लियर करतलो आनी सगळी रिमूव करतलो. आनी आमचो तिसरो जो मेजर डिमांड आसलो आनी आख्या गोंयकारांक आयज तुमी पळयता आसतलो, हो जो मुवमेंट आसलो हो फक्त पांयांतल्या गांवांतल्यान सुरवात जालो. तशेंच सानंद्रे मतदारसंघाचे सगळे लोक एकठांय जाले आनी जेन्ना सगळ्यांक कळलें की खूब कडेन 39A अंतर्गत लँड यूज चेंज अप्रुवल्स दिल्ली आसा, तितून आक्रोश हो वाडलो. आनी फक्त सानंद्रे पुरतीच न्हू, जेन्ना आमकां भायर बांदले तेन्ना हो गोंयभरांतलो एक मोठो विशय घडलो. आमी उलो मारलो गोंयकारांक की तुमचो आमकां हातभार लागतलो सपोर्ट करपाक. आमी ऑपोजिशन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक, ऑपोजिशन जितले आसा एक्टिविस्ट, NGOs हांकां उलो मारलो की हें जें आसा तें भायर मारपाची गरज आसा 39A. आनी त्या अंतर्गत आमकां सगळ्यांनी भोवसंख्येक पाठिंबो दिलो. एक लोकां मदीं उमेद जागली, खरेंच समज गोंयकार उबे रावले जाल्यार हें 39A भायर जावंक शकता. हें जें आयज गोंयान अंधाधुंदीचो कारभार केल्लो आसा, गोंय सोंपता तें पळयता दोळ्यांनी. आमचे दोंगर, आमची शेतां, आमची भाटां ही काबार जाता ती पळयता. तें पळोवन गोंयकारांचो जो काळजान जो उजो आसलो तो आमकां कालच्या दिसा तरी दिसलो. आनी तो उजो आमी पालोवंक दिवंक शकना. हो आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी आमचो क्लियर कट जो 39A विरुद्धान लढो आसा, हो लढो आनीक स्ट्रॉंग जालो. आनी जशें आमी आयज डिस्कशन केलां, आमी उलयल्ले आसा, सगळ्यांक आमी कॉन्फिडन्साक घेवन परत एकदां सांगपाक सोदता मुखेलमंत्र्याक की हे 39A जे आसा हे स्क्रॅप करपाक जाय. आनी हे स्क्रॅप करपाक पयलू म्हटल्यार एक कॅबिनेट रेझोल्युशन तुम्ही पास करचे. जे कॅबिनेट रेझोल्युशन पास करून तुम्ही फुडें मागीर डिक्लेअर करूंक शकता की आमी हे स्क्रॅप करता, 39A स्क्रॅप करता गोंयभरांत. दुसरें, जो AG आसा, एजीन एक एफिडेविट फायल करची आनी कोर्टाक दिवची की आमी 39A च्या अंतर्गत कितले प्रपोजल्स दिल्ले आसा हे आमी स्क्रॅप करता, हे भायर मारता म्हणून. आनी फायनली एक गव्हर्मेंटान बील हाडचे आनी विधानसभेत हाडून हे बील सरकारानूच पास करचे की आमी हे 39A अमेंडमेंट स्क्रॅप करता म्हणून. हो डिमांड आमचो आसा. आनी हो डिमांड म्हाजोच न्हू, हांगा सगळे बसल्या जावं गोंयभरांतले प्रत्येक गोंयकाराक जेका दिसता प्रत्येक गोंयकाराचो डिमांड आसा. सो आमचे एकूच म्हणणें आसा सरकाराक, मुखेलमंत्र्याक, की आयज आमच्या गोंयकारांचो जो उलो आसा हो उलो आयकोचो. हो फक्त आमी एज अ ऑपोजिशन म्हणून आमचोच उलो ना, हो प्रत्येक गोंयकाराचो उलो आसा. आनी हांव मागता की हे आमचे जे डिमांड्स आसा हे जाता तितले बेगीन पुराय जातले. फाल्यां BSC मिटींग आसा, थंय आमी हे घालतले. पण आमकां कॉन्क्रीट एश्युरन्स जाय, ओपनली सांगपाक जाय की 39A हो गोंयभरांतल्यान स्क्रॅप जातलो. आनी जे गोंयकार आयज भायर सरल्या, तुम्ही पळयता गोंयभरांत कितलेशे प्रोजेक्ट येता, कितलेशे प्रपोजल जावन लँड यूज चेंज जाल्ले आसा, जाता.
हे सगळे फाटी मारून एक सुकुल्ले गोंय आणि बरें गोंय आमकां मेळटलें. आणि समज हे जायना, मुखेलमंत्री समज जावं कॅबिनेटाचे थ्रू हे समज घडना, आणि आमी गोंयकार एकजूट रावतले, आंदोलन हे फुडें वयतले, माझे उपोशणाचे आंदोलन जे आसा हे आनीक फुडें वयतले. आनी हांव गोंयकारां कडेन उलो मारता, समज हे जायना जाल्यार तुमचो हातभार प्रत्येक गोंयकाराचो आमकां लागतलो हे आंदोलन आनीक फुडें व्हरपाक लागून. आमी आयज वाडटा, गोंयकार आयज चिंतता की खरेंच गोंयाक लागून आमकां भायर सरपाक जाय. आनी आमी पळयले ह्या दिसांनी कितलेशे गोंयकार हांगा येयले, तेंचो मोग आमकां दाखयलो, आनी फुडें मास एज्युकेशन आमी करतले, हे आमकां डिमांड आमचो फुलफील जाता. सो एकूच मागता की हे जे डिमांड आसा हे आमचे फुलफील करचे, आनी एक ओपन ब्रिफींग जी आसा ही मुखेलमंत्र्यान दिवची. पण तू विड्रॉ करता आता? प्रोटेस्टाचो हंगर स्ट्रायक म्हाजो जेन्ना पर्यंत हे आमी डिमांड घातलेले आसा ते डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत हो हंगर स्ट्रायक सोंपपाचो ना. मुखेलमंत्री येवन म्हाका म्हणपाक लागलो की तुमचे हेल्थ प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय, पण हांव एक सांगपाक सोदतां, म्हाज्या हेल्थाकून चड आयज गोंयचे हेल्थ हे प्रायोरिटीचेर आसा. म्हाजो हंगर स्ट्रायक कंटिन्यू आसा. आनी गोंय तुमी पळयता आसतले की गोंयचे हेल्थ आयज बिगडत आसा. हांव तरी एकटो आसा म्हणून, पण गोंयांत तुमी चिंता कितले जाण आसात. गोंयचे सगळे आनी आमचो सेम वाचोवपाक हो एकूच पर्याय आसा. आनी म्हाका सगळ्यांचो आनी आमचे आख्खे जितले हांगा आसा गांवचे लोक सगळ्या गोंयकारांचो हातभार लागतलो. हांव आमचे विरोधी पक्षाचे नेते, बाकीचे सगळे पॉलिटिकल पार्टी हांकां सगळ्यांक उलो मारता की ह्या लढ्याक आमी एकजूटपणान आमी फुडें या. NGOs आसतले, एक्टिविस्ट आसतले, तो बाकी सगळ्यो संघटना आसतल्यो. हो जो लढो आसा तो आमकां फुडें व्हरपाक जाय गोंयच्या भलायकीक लागून आनी गोंयकारांक लागून. कितें आहा मरे, वी ट्राय टू कन्विन्स हिम. आमी विरेशाक कन्विन्स केलो की तुगेले हेल्थ पॅरामिटर्स कालच्या दिसाक सारके ना, एंड यू शूड लूक, इट इज टेकिंग अ टोल ऑन युअर हेल्थ. तेच भितर तेगेले शापायची गुण आहा, फ्रीडम फायटर तेगेलो शापाय. And he has taken this thing, as he has said, collectively he feels that this has to go on in the interest of the state. आज हाटल्या थंयल्यार बाबासाहेब आंबेडकराचो फोटो आहा, तेणे जे संविधानाची कॉपी आहा. आमच्या संविधानान बाबासाहेब आंबेडकरान जेन्ना एक क्रांती जावपाक जाय म्हणून कितें सांगलें, आमकां एड्युकेट करपाक, ऑर्गनायज करपाक आनी एज्युकेट करपाक संविधानान दिलेले हक्क मागता. सो वी आर एड्युकेटिंग द पीपल ऑफ गोवा थ्रू विरेश बोरकर. दिस इज एन इन्स्पिरेशन, दिस इज अ मूवमेंट which the people of Goa are inspired for fighting for their rights. They are agitating in a non-violent manner. They are agitating here at this particular sacred place. ही क्रांती हिंगा घडपाचे, जी क्रांती गोंयभर जावपाक जाय, तुजो जो पेटपाक जाय तो ह्या जाग्यावर पेटलो. आनी हेज मुखार जेन्ना आमी ऑर्गनायज म्हणटा, ही हॅज अपील टू ऑल political parties, NGOs, activists, religious heads, leaders, that we are fighting for a cause. That cause is dear to the hearts of Goans, and I believe it is truly press माध्यमांनी तुमकां सांगपाक सोदता about it. We also need to respect his privacy. I believe that since it is not easy
for 5 days to be like this. I think the area in Makadista has to be cordoned off. There should be some privacy of the people also coming. The next move, we will definitely, people here will tell you all what is the next move from tomorrow, day after. But he has said very clearly, that suspension, termination of that PI. Number 2, in his villages, they started the movement with him first. So त्याच्या मतदारसंघात जे scrap करपाक, that cast करून provisional whatever, that needs to be scrapped. Number 3, 39A should be scrapped through a cabinet meeting. It has to be resolved. It has to also, the Advocate General needs to give an affidavit submitted in the respective courts where the courts are pending. These are what are his demands, and I believe that it is up to this government. If you all want to be ruthless, if you all want to take lives of people, the rest is up to you all. So, Mukar, Makadista, very clear. Protest, they will give you a clear signal. But he has also said that there will be a major agitation if these demands are not met. Very simple. तो मुख्यमंत्री सांगा फाल्यां ना कॅबिनेट घेवपा आसतना आतां घेवपा जाता आज घेवपा काय ना प्रॉब्लेम फाल्यां कितें रावपा जाता आतां घेवपा फाल्यां आनी एक म्हणलेलो बीएससी मीटिंग आहा म्हणून सो नो आय एम सेइंग BAC is a business advisory committee meeting. Whatever is being discussed is already printed before. That is the agenda. आमी जेन्ना हालो इतले थिंगा आमगेले डिमांड they don't bring on record also. BAC म्हणटा ती कांयच अर्थ ना, कांयच एब्सोल्युटली अर्थ ना. आनी जे बिल दोतोर फेर्देन रिबेलान जे आमकां ड्राफ्ट करून दिल्ले इनफ इज इनफ ते आमी 16 तारखे आमी हे घातलेले दुसरे MLA घातलेले आसा. What matters is most is there has to be a clear-cut statement from the Chief Minister that he is cracking. That is very, very clear, and in return to the courts. जेन्ना तुम्ही सगळ्यांचो सपोर्ट मागता तुमच्या प्रोटेस्टाक जाल्यार आयज 2 आमदार हांगा दिसना सो ते तुमच्या मुखेलमंत्री येयलो जाल्यार 33 जाणां घेवन येयल्लो तांकां विचारले ते तुमच्या वांगडा ते तुमकां सपोर्ट करीत तुमच्याकडे आशिल्ले न्हू CM is not supporting you, but oppositions are supporting you. But two oppositions are not. Every time you don't expect. But are they with you? But are they with you? Everyone is with us. Because the way Vijay gave statement. See, let's not fragment this. This is a movement. The movement, and let's not divert. Let us understand. He is on a hunger strike. He is on a hunger strike unto death. Let us respect the fact. And I believe, I also advise Viresh Pam that your press briefings have to be limited because your interaction, you have to conserve energy for Goa. This is what you are doing for Goa and we need you for Goa. Yes. एरिया क्लियर करा ऊपर मरे पूरा रे आणि वेळेला बायटी घेता रे तुम्ही सपोर्ट मारे Yung yuda
किती करता मारल्या माझी मातशे प्लीज सगळे जाण भायर चला हा तू भितून राव प्लीज मातशे मातशे फ्रेंडा कडेन आहा ते मातशे सायडीक सरता ते हिंदीन रे He taught us three things after giving us the contribution to educate, to agitate, and to organize. So today, in a non-violent way, keeping our Samvidhan, constitution in his mind, he has decided, although we tried to persuade him, that he should take care of his health as well. He's adamant. He's got the genes of his grandfather was a freedom fighter. So he's got that blood in his body. He's got that DNA. And I believe he's given a call. The Chief Minister came and visited him, but he gave a call that there has to be action against the police officer, terminate usko karna hai. Dusra, in the village of Sirjaon Pade and in his constituency, 39A section, they need to be scrapped. Number 3, 39A in general in the state of Goa also needs to be scrapped. Number 4, the Advocate General has to give an affidavit in the respected courts that the section has been scrapped. Number 5, the cabinet has to take a resolution and make sure that the Chief Minister announces that this particular section is scrapped. Number 6, he has given he has appealed to the people of Goa, and we should pray for his good health. That God gives him the courage for what he is doing today. It is not easy. He is an elected representative. Despite being humiliated, despite being dragged, he is continuing and doing this for Goa. He has made an appeal to the government that they need to look into it very, very in detail and make sure they do these demands are passed. Otherwise, he said that the agitation will continue at a bigger, larger proportion all over the city. सीएम ने भी उनसे बात की, आप लोगों ने भी उनसे बात की, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, उनको सोशल एक्टिविस्ट ने भी उनको कन्विंस करने कतल कर दिया, फिर भी this is a fight for Goa. Goa is worth fighting for. So he's fighting for Goa. That is the call that he's taking. We tried to convince him for almost half an hour. We were sitting trying to convince him. It is going to take a toll on your health parameters are shifting, your blood parameters are shifting, you are not stable, but he wants to do it for Goa. So you can, it is up to the people of Goa as well today to understand what is happening here rather than looking at visuals. I think we should all come here as Goenkas, visit him,
come here together to the call that is given by this movement, and I am quite sure आमगे गोयंकार जोरी तो they might be सुशेगाद, but once they ही जागृती जी पड जातली, क्रांती पड जातली, this is the need of the hour. This is not doing for his personal property. He is doing this for every goynkar that needs this to be done in the interest of our future generation. अगर कल उनकी हेल्थ को ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबल है। देखो कल क्या होगा, कल हम रहेगा या ना रहेगा, आप बोल सकते हो क्या? कल किसने देखा है? आज का आज कर। लेकिन इस समय असेंबली सेशन भी आने वाला है, तो अगर वहाँ पे और जिम्मेदारी इसकी सरकार के ऊपर किया आया और इधर बात किया चला गया, क्या किया? लेकिन अगर ये स्ट्राइक खत्म नहीं होगी तो आने वाले दिनों में असेंबली सेशन भी है, वहाँ पे वो आवाज़ नहीं उठा सकते, क्योंकि जो हेल्थ कंडीशन उनकी बहुत खराब हो रही है, तो वहाँ पे फाइट कौन देगा असेंबली सेशन को 6 तारीख को? कितने दिन है असेंबली सेशन को? 10 दिन। तो अभी हमने जो बोला है, लोगों के बीच में एक क्रोध है जो एक सरकार के खिलाफ है। लोगों को लगता है कि ये तो कुछ होना ही है, एंड दिस मोमेंटम विल गेन, बढ़ जाएगा। इट इज ओनली एन अपील एज आई सेड, एजुकेट, एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज। ये संविधान ने हमें दिया हुआ हक है, जो बाबा साहेब हमें ये ज्ञान दिया है। जब हम लोग पढ़े, हिस्ट्री बुक में पढ़े, जब स्कूल में पढ़े, तो ये हक आज ये जो ये है, इट इज बिकॉज दिस फाइट इज नॉट ऑन वीरेश बोरकर, इट इज ऑन अ बहुजन, इट इज ऑन अ शेतकार, इट इज ऑन अ मुंडकार, इट इज ऑन एवरी गोइंकार. टुडे व्हाट ही इज फाइटिंग फॉर गोवा, द लीस्ट वी कैन डू इज दिस. तो आई बिलीव दैट आप लोग के लिए भी ये फाइट कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी आगे ज़मीन नहीं मिलेगी. गोवा में ज़मीन इतनी बढ़ चुकी है, सबको ट्रबल हो जाएगा, सबको हमें लगता है शिकायत है, सब आगे आके सबने ये बोलना है. We just decided the scheme of things. What should we now? We are sitting down again. Now we are not something that I can't discuss with you. All of us are going to now discuss about it. Environmental protest only the state tribunal for 100%. No, first of all that is required. Right now, I request all the NGOs, all the activists across the state of Goa, some might be out of the country, create awareness. This is not anyone's movement. This is a movement of a Goenka brother. First, his blood in Amgeduri to Rogo Denkela. Can you spot the difference? We are Goenka. Yes, Goenka. Create awareness, maximize mobilization, what needs to be done on clear guidelines that will be given by the forum of what is the next. Okay. So this is not done. We are not accepting whatever the Chief Minister has given the proposal here. We do not accept this proposal. We are not ready for this, and we want 39A to be scrapped. How it is to be scrapped has already been spoken, and this agitation is going to only go greater and greater. Goenkara ko ul mata get ready जावाय आणि रेडी जाऊन भोट रावाय काकी हिंग येऊन म्हाका मुखार व्हडल्यान आणि म्हाका हे सरकाराक दाखोवचे पडटले की मुखार आमच्यान कितें करपाक. आनी एक लास्ट क्वेश्चन, इनफ इज इनफ मुलांचं बील जालें, ह्याच मुद्दे चड आसले देखून तेंच्यांनी एक बील तयार केलें, त्या बिलान ह्यो सगल्यो गजाली तुमी जे डिमांड करता ते सेटल जातले. ते बील म्हाका दिसता तेंच्यांनी तुमचे पर्यंत पावयलें, म्हणजे ते सगळ्या कामगारांक मेळयलें. ते बिलाचेर तुमचो तो बिल म्हाकाय तेमी पावती केला टू आवर ऑफिस स्टेट्स एंड द बिल. आय हॅव ऑल्सो ऑलरेडी अपलोडेड द बिल एंड आय हॅव ऑल्सो सेंड एन ईमेल. हे हांवें 2 दीस पयलें केल्लें. सो इन द वीकेंड आय हॅड डन दॅट. सो द बिल हॅज ऑलरेडी बी सबमिटेड फॉर द फर्स्ट सिटींग, आणि दिस बिल हॅज बीन सबमिटेड विथ ऑल दिस already submit केले. आणि म्हाका ऑन सॅटर्डे आय सबमिटेड. टुडे इज ट्यूजडे. सो ऑन सॅटर्डे आय सबमिटेड दिस बिल्स. कित्याक बेगीन कित्याक सबमिट केल्लें, कित्याक आमी हिंग येता न्ही, we are all busy over here. It becomes very difficult to coordinate and check everything. So we had put it on the weekend only, and we had made sure that the bills are already submitted. So the message is
जस्टीस फेर्दिनागे बील आमी एक्सेप्ट केले, आमी घातले, आमी तेचे भाशेन एक्सपेक्ट करता की ताणें घेवपा जाय. आज 4 दीस जाले तोय येयलो ना. आमी तेका पर्सनली उलो मारलो, तेणें येवचें हांव नको कित्याक येना तो, बट ही शूड कम ओवर हियर, ही शूड विजीट. आय एम नॉट श्योर वेदर ही इज नॉट वेल और वट, बट since we don't know about him, I had also sent him a WhatsApp message. So we request him, he should come. He should also. Response येयलो की ना WhatsApp? No, response येयलो ना म्हाका. I did not see any reply. So I don't know whether he is not well, but definitely if he is well, he is hearing me out and he should come. He should intensify this movement and he should join hands because we are putting his bill. I'm already bill घातलेले. Benji, जे भाशेन सीएमान सांगले अश्योरन्स दिले, let's talk in the assembly म्हणून. There is no talk in that. No, but what is your advice to CM? There is no talk in the assembly. आम assembly उलोवन चोयले 39 ने म्हाका बान भायर मारलो टॉक आनी उचे तेन्ना टॉक करपा जायनाले आमने अपोज करूं ना तेन्ना आसो ना आम सगळे सेम ऑपोजिशन टॉक इन द असेंब्ली म्हणून कितें वाय टॉक इन द असेंब्ली तो हिंग उपास आहा लोक हिंग सगळे एकठांय टॉक हियर गिव डिरेक्टिव्स हियर हाल कॅबिनेट आहा राती माझे युरीन सांगला तू राती को आपय मार कॅबिनेट हां तुक जाय ना तुमको नाही. No talking in the assembly. We want results here. We want results before going to the assembly. And लोकांकू हेंच जाय, going to लोकां हेंच जाय. Going to लोकां नाका ती assembly वचून हेंगे तमाशा चलयलो आनी आमकां मागीर उबान भायर उडयलेले. We do not want to face this embarrassment again and again. We want things to be resulted out now before the assembly starts and 39A has to be scrapped. नाजा जो movement intensify जातलो, वो movement आत भायर वयतलो आमच्यांनी कांय करपा जावना. People are already hurt. लोकां वाज येयलो. सामान्य लोकां वाज येयलो. आपल्यागे 100-200 स्क्वेअर मिटराचेर कितें बांदता जाल्यार गोंयकारां त्रास जाला आनी हेंक व्हड हिंगासून थिंगासून येताय आनी जाय तेच करीताय. तो नाशिलो रे ह्यो सगल्यो गजाली मांडले मागीर तुम्ही प्रोटेस्ट करून पळयलो इथे बिग नंबर, बट नेक्स्ट नाव नेक्स्ट मरे लोक एक सांगना सोना एक नेक्स्ट दाखयतले एक सांगना सोना रीड बिटवीन द लायन्स आम जायत उलयले तितून आनी जायत उलयले तितून सगळे आम सांगून दिलो कितें जातलें. दे हॅव टू स्क्रॅप दीस हो मुवमेंट मुखार जे भाशेन वयतलो हेंक मरे हेंच ना. दे डोंट हॅव एनी आयडिया हाव पीपल आर गोइंग टू गेट एजिटेटेड. गांवान लोक मरे इतलो बोर जातलो पीपल आर गोइंग टू गेट मॅड ऑन देम एंड यू सी वॉट्स गोइंग टू हॅपन. जस्ट वेट एंड वॉच. इफ दे डू नॉट टेक कॅबिनेट डिसिजन्स पीपल आर गोइंग टू टेक देम फॉर I don't know what to say, but people are going to agitate. Everybody, तेंगे supporter, सगळ्यांगे supporter. People do not like this trouble. आम लोक जात आज त्रास भोगता. 200 एक गाड घाता जाल्यार एक ते ट्रेड लायसन्स काडपा इतली त्रास बार केले आनी तेजे फाटल्यान देखून युनिफॉर्म घालून आसता ते हप्तो घेवपा पावताय तेंकडे. पीपल हू आर अर्निंग 500 rupees, 1000 rupees per day are suffering because of this system. The whole system is in a mess. This system has to be corrected. And वो system correct करता जाल्यार तेंगे एक language. तेंगे लोकांगे लँग्वेज आनी गोंयचे लोक आनी रेडी जावपा जाय. यू हॅव टू बी रेडी अँड वी ऑल हॅव टू कम आउट. वी हॅव टू मेक दीस प्रोटेस्ट सक्सेसफुल बाय मेकिंग शुअर 39A इज करेक्ट. बाबा तांबडो शर्ट ते गांवच्या सायडीन साहेब रेड शर्ट ऑरेंज शर्ट मिरामार उसका 10-20 110 किलोमीटर
जे ओन दे पेलास दिले म्हाका सांगू ए चला ही बोडी आसा की आधी पक्षी के झाले